First, Dr. Chandrakan Shetty. Speaker sir, आजचे जे माझे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन असा, the House unanimously resolved to urge the government that the Goa Waste Management Corporation comes out with a comprehensive policy for scrap collection and to regulate the existing scrapyard in the state. Speaker sir, आमच्या गोव्यात जो म्हाका डेटा मेळ्ळा म्हणजे एलएक्यूच्या मार्फत डेटा मेळ्ळा अराउंड 364 स्क्रॅपयार्ड आसात. नॉर्थ गोवाक अराउंड 164 आसा आणि साउथ गोवाक 200 आसात. नॉर्थ गोवाक मॅक्झिमम आसा ते बार्देशाक आसा आणि साउथ गोवा सालसेतीक आसात. आता हे जे स्क्रॅपयार्ड आसात ते मोस्ट ऑफ देम म्हणजे म्हाका दिसता तांकां प्रॉपर लायसनिंग ना, इलिगलच म्हणून शकता. आता हे जे बिल रिझोल्युशन हाडला हाचे ऑब्जेक्टिव्ह सांगता. सगळ्यात पयलो ऑब्जेक्टिव्ह म्हणटा तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ह्या स्क्रॅपयार्डामुळे नेगेटिव्ह जो एनवायरमेंटाचेर इम्पॅक्ट जाता तो जावपाक जायना, नाल्यार तो कितलो जाता हे सगळें एसेस करपाक जाय. दुसरो ऑब्जेक्टिव्ह आसा तो पब्लीक हेल्थ एंड सेफ्टी. पब्लीक हेल्थ म्हणजे कितें, जे स्क्रॅपयार्डा भोवती जे लोक रावता तांची सेफ्टी इम्पॉर्टंट आणि भितर जे काम करतले जे कोणी भुरगे आसा तांची सेफ्टी इम्पॉर्टंट. तिसरे जे कोण स्क्रॅपयार्ड हे चलयता तांची सस्टेनेबल प्रॅक्टीस म्हणजे कशें ते जे स्क्रॅप ते हाडटात ते पयलीं मांडा तुम्ही, मागीर उलया तुम्ही. ना पूण हांव कशें हें करता रेझोल्युशन मांडा तुम्ही. ओके त्यानंतर मांडले Before the house put on हय ओके तारा सभागृहकर असतात. now you Atule. can start speaking. ओके That's येस high. ओके. सो तिसरे जे आसा सस्टेनेबल प्रॅक्टीस म्हणजे स्क्रॅपयार्डान कितें करतात ते स्क्रॅप सगळ्या कडल्यान कलेक्ट करता, खरी घेतात, सेग्रिगेट करतात, सॉर्ट आउट करतात आणि देन दे सेंड टू डिफरंट प्लेसीस, डिफरंट फॅक्टरीजांक धाडटात. आणि चवथे आसा ते रेग्युलेटरी कंप्लायन्स म्हणजे हे जर स्क्रॅपयार्ड आमी रेग्युलरायज करपाक गेलो जाल्यार तांच्यांनी खंयची लायसन घेवपाची, गोवा पोल्युशन बोर्डाची घेवपाची, हेल्थाची घेवपाची, म्युनिसिपालिटीची घेवपाची, पंचायतीची घेवपाची. आणि हे चार मेन ऑब्जेक्टिव्ज आसात. आणि हे ऑब्जेक्टिव्हच्या फुडें हाका एक रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क करचो पडटलो जर आमकां हे खरेंच रेग्युलरायज करपाक जाय जाल्यार. सगळ्यात पयलो म्हणटात तो रजिस्ट्रेशन एंड लायसनिंग. सगळे जे स्क्रॅपयार्ड आसा मस्ट रजिस्टर विथ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. सेकंडली जो स्क्रॅपयार्ड ऑपरेट करता तांणी लायसन घेवचें पडटलें गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. आणि हे लायसन एक सर्टन फिक्स पिरियड दवरचो, एक 2 वर्सां किंवा 3 वर्सां हे लायसन वॅलीड आसा. आणि परत जर लायसन म्हणजे चलोवपाक जाय स्क्रॅपयार्ड जाल्यार परत लायसन काडपाक जाय, परत अगेन सगळें ते नॉर्मान फीट जावपाक जाय. आणि एक प्रॉपर एप्लिकेशन ताका प्रोसेस आसपाक जाय. त्या एप्लिकेशन प्रोसेसार ताची प्रूफ ऑफ म्हणजे त्याची जागा त्याची काय त्यांनी लिजार घेतला, जागा खंय आसा, डिटेल ते सायटीचो लेआउट, त्याची कितली सायज आसपाक जाय एका. सेकंड रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क म्हणजे कितें, लोकेशन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर. तुम्ही खूपशा जाणांनी पळयल्यात खुबशे स्क्रॅपयार्ड मदींच बस्तीच्या अशे मदींच लोकांच्या मदीं आसा. हल्लीच एक इन्सिडंट जाला म्हाका दिसता हाच्या कॉन्स्टिट्युन्सी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन इन्सिडंट जाल्लो आसा. ताच्या मागीर कितें तरी गॅस लिकेज जाला. सो त्या खातीर जी सायट सिलेक्शन करता ती रेजिडंट म्हणजे लोकांची घरां आसा त्याच्या पासून दूर, परत खंय जर वॉटर बॉडी ते पॉल्यूट जावंक शकता किंवा प्रोटेक्टेड झोन आसा ह्याच्या पासून दूर म्हणजे प्लान सबमीट करचो पडटलो गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट. आपूण सेग्रिगेशन कशें करतलो, कशें सॉर्टिंग कशें करतलो, परत रिसायकलेबल्स कशें करतलो, डिस्ट्रीब्यूट करतलो, नॉन रिसायकलेबल हेजार्डियस वेस्ट कशें करतलो, ते स्टोरेज कशें करतलो आणि डिस्पोजलय कसो करतलो ते इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक तो स्क्रॅपान जितले घेता ते सगळेच काय तो ते युजली कितें करतात, कोण जे ग्लासाचे प्लास्टीक आसा तो प्लास्टीक फॅक्टरीक दितात, ग्लासाचे आसा ग्लास फॅक्टरीक दितात. कित्याक म्हज्या मतदारसंघात अरावंड 10 आसात आणि हांव तांच्या कडेन सगळे एनवायरमेंट नॉयजय इम्पॉर्टंट. नॉयज कितले पर्यंत तांकां कॅपॅसिटी दे कॅन मेक अ नॉयज इनसायड नाल्या खडका. आणि जे वेस्ट वॉटर जे आसता ते कशें ट्रीट करतले. चवथो जो पॉयंट आसा तो रेग्युलेटरी फ्रॉम द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टँडर्ड. हांगा वर्क प्लेस सेफ्टी म्हणजे जे भुरगे भितर काम करता तांकां प्रोविजनल तांकां PPP दिवची म्हणजे पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह प्रोविजन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट आणि तांकां कशें सेफ काम करतले तांकां ट्रेनिंग दिवपाची.
प्लस ह्यांचो जो रेग्युलर हेल्थ आसा म्हणजे इयरली बाबा तांचो हेल्थ चेकअप करून घेवपाचो फिटनेस आसपाक जाय. रिकॉर्ड किपींग इम्पॉर्टंट आसा. खंयच्यान हे वेस्ट मटेरियल आयला, खंयचे टायप आयला, कित्याक यू डोंट नो फाल्यां खंयचेय जर अशें आसत कितें एक्सप्लोजीव आसत आनी थंय जर एक्सप्लोजन जाला ते कोणी तरी मुद्दाम म्हणून दिले आसतले ते एरिया डिस्टर्ब करच्या खातीर. सो त्या खातीर तांचो तो वेस्ट आनी हो जो तांच्यांनी रिपोर्ट आसा हो मंथली रिपोर्ट गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक सबमीट करचो की ह्या म्हयन्याक आमी इतले टन घेतला, अमके कडल्यान घेतला, इतले अमके कडेन धाडला. हे सगळं तांच्यांनी रिकॉर्ड दवरपाक तांकां मॅन्डेटरी करपाक जाय. पब्लीक अवेरनेसूय इम्पॉर्टंट आसा. तांच्यांनी पब्लीक अवेरनेसूय करपाचें की गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कशें हें वेस्ट मॅनेजमेंट कशें करपा जाय, कम्युनिटीकय इनवॉल्व करून घेवपाचें. आनी हे सगळे जरी आमी म्हटलें जाल्यार हे एनफोर्समेंट जावपाक जाय न्ही. आमी फक्त पेपरार जालें म्हणून जायना. जाल्यार हे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान तांकां रेग्युलर इन्स्पेक्शनां करपाची. लायक आतां FDA कशी फार्मासिजांक ते लायसन दिता, बट दे रेग्युलरली विजीट देम. तांच्या कडेन जर कितें तांकां मिस्टेक गावले तांच्या कडल्यान लायसन्स सस्पेंड करता, फायन दिता, वॉर्निंग्स दिता. सो हे असले सगळे गोश्टी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान ह्या स्क्रॅप यार्डांक जर करपा जाय. आनी कंप्लेन आनी ग्रिव्हन्स मेकॅनिझमय दवरुपा जाय. खुबशे फावटी खंय तरी स्क्रॅप आसा शेजाऱ्यांक कंप्लेन आसतली, ती कोण रिहर्सल करतलो, ती कोण तेंचे आयकतलो, ती कशी सॉल्व करतली. हे सगळे गोश्टी त्या रेग्युलेटरी फ्रेमवर्कान हे जेन्ना जे हे करतात तेन्ना ते घालपाक जाय. हाच्या खातीर हांव तुमकां सांगला ऑब्जेक्टीव सांगला रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क आनी इम्प्लिमेंटेशन प्लान आतां इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. जाल्यार त्या खातीर एक इस्टाब्लीश स्क्रॅप यार्ड रेग्युलेशन डिव्हिजन करपाक जाय गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या अंडर. ते फक्त जे डिव्हिजन आसा ते फक्त स्क्रॅप यार्डांक पळयतले. 400 स्क्रॅप यार्ड आसा, वाडूंकय शकतात ते फुडें. म्हणजे हे जे इन्फॉर्मेशन आमकां जे गावला ते. आनी गायडलायन आनी प्रोसिजर डेवलप करपाक जाय, डिटेल गायडलायन कशें रजिस्ट्रेशन करपाचें. आनी हे जे वेस्ट स्क्रॅप यार्ड रेग्युलेटरी डिव्हिजन आसा थिंगा स्टाफ जे अशे दवरचे हू आर वेल वर्स विथ दॅट म्हणजे स्क्रॅप यार्ड थिंग. नाल्यार तांकां ट्रेन करपाचें. कित्याक दे हॅव टू गायड. लोक येतले तांच्या कडेन लायसना खातीर, तांच्यानी तांकां गायड करचें पडटलें. खुबशे फावटी कितें जाता आमच्या लोकांक लिगल धंदो करपाक खूब जाणांक आवडटा, पण आमचे ते पॉलिसीज नसल्यामुळे ते करूं शकना. आनी तांकां बाबड्यांक मागीर कोण तरी अशेंच त्रास करीत आसतात. तांकां ट्रेनिंगय दिवपाची त्या स्टाफाक, अपग्रेड करपाचें एवरी म्हणजे 1-2-3 वर्सांनी. आनी हे सगळें करपाक ही जी रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क हांव सांगला ही आमी रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क लॉन्च करच्या पयलीं जे स्टेक होल्डर आसा, कित्याक अल्टिमेटली आमी तांच्या खातीर करता. वी नीड टू टेक दॅम ऑन द बोर्ड. तांचो आमी प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करूं जाय आनी तांकां सांगपाचें अशें अशें आसा. आनी हे सगळें मॉनिटरींग आनी इवॅल्युएशन जाय. हांव कंक्लुजनान इतलेंच सांगता. The regulation of scrap yard to the Goa Waste Management Corporation is a very vital step toward achieving sustainable waste management and protecting Goa's environment and public health. This policy proposal provides a structured framework for managing scrap yard, ensuring compliance with environmental and safety standards, and promoting best practice in waste management. The support of government, Goa Waste Management Corporation, and the public, this initiative will lead to a cleaner, safer, and more sustainable Goa. Thank you, sir. येस विजय सरदेसाई. स्पीकर सर, स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी करची म्हणून पयलेचदा हायकोर्टान 2008-2009 डायरेक्शन दिली गव्हर्मेंटाक अशी पॉलिसी करची म्हणून. स्पीकर सर, ही मागीर एक पॉलिसी नोटिफाय जाली 29 एप्रील 2010 जंय स्क्रॅप यार्डां IDCन शिफ्ट जावपाचें. आनी स्पीकर सर, गोवा वेस्ट स्क्रॅप रिसायकलिंग युनिट स्कीम 2010 म्हणटा ती फ्रेम केली. इट वॉज मेंट फॉर द ऑर्डरली इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ वेस्ट म्हळ्यार स्क्रॅप रिसायकलिंग युनिट्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. पुणून IDCचे अलॉटमेंट रेग्युलेशन 2014 जे जाले आनी जे एमेंड जाले 2021 तातूंत स्पेसिफीक अशें म्हणलां की अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट to set up recycling or upcycling units of waste is not permitted in industrial estate. हें आसा. स्पीकर सर, एक सायडीन सरकारान पॉलिसी केली की ती IDCन व्हरची म्हणून, पूण IDCच्या कायद्यांनी दुरुस्ती हाडली ना. नवीन पॉलिसी जाल्या. बरें आहा. म्हणटकच स्पीकर सर, 2019 वेस्ट मॅनेजमेंटाक नोडल एजन्सी म्हणून केली फॉर दी स्कीम. ताजे मागीर 2020 वेस्ट मॅनेजमेंटान गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगलें की तुमी स्क्रॅप यार्डा खातीर गायडलायन्स फ्रेम करात म्हणून.
ताणी एक रिमाइंडर लेटर धाडलें 22 23 आनी जुलय 2023 पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान LAQ रिप्लाय अशें आमकां आयला की दे आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेरिंग गायडलायन्स फॉर स्क्रॅप यार्ड्स इन द स्टेट एंड द सेम वील बी नोटिफाईड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंज. सो आतां येस राव स्पीकर सर टॉपिक बरो हें आहा म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी स्क्रॅप यार्ड आहा रायट इन रेजिडेन्शियल एरियाज. सो इट इज अ सिरियस टॉपिक मातशें डिस्कशन जावन दी हाजेर. सो स्पीकर सर IDC वेस्ट मॅनेजमेंट आनी आतां एनवायरमेंट जालें म्हळ्यार पळय बॉल पास जायत रावलो 3 कडेन पावलो. सेम गेल्या वर्साच्या सेशनान मुखेलमंत्र्यान सांगलें की स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी 3 म्हयन्यांनी आपूण करतलो म्हणून. मागीर नोव्हेंबर 2023 ड्राफ्ट रेडी जालो म्हणून आमकां कळ्ळें आनी फेब्रुवारी 2024 अशें पेपरार आयलें की पॉलिसी इज अंडर गोईंग ट्विकिंग म्हणून. स्पीकर सर स्क्रॅप डिलर मागतात की एक सिंगल विंडो क्लियरन्स सिस्टम हाडचो रेजिस्ट्रेशना खातीर. पूण सरकार म्हाका दिसता इलेक्शनान बिजी जालो आनी पॉलिसी ती उरली. एनी केस बाब दोतोर चंद्रकांत शेट्टीन सांगलां की 400 स्क्रॅप यार्ड आहा म्हणून. पूण म्हाका रिप्लाय जी मेळ्ळ्या वेस्ट मॅनेजमेंटा कडच्यान तातूंत 538 स्क्रॅप यार्ड्स आहा म्हणून मेळ्ळा. तशी बट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा 800 स्क्रॅप यार्ड आहा म्हणून. बाब अब्दुल अजीज म्हणून आहा गोवा असोसिएशन ऑफ रिसायकलर्स तो म्हणटा 1000 स्क्रॅप यार्ड आहा म्हणून आनी 40 रेजिस्टर्ड जाल्लीं आहा लोकल बॉडी कडेन म्हणून. सो स्पीकर सर हाजो नंबर खूब वेरी जाता. हांव बॅकग्रावंड कित्या खातीर दितां की सक्सेसीव गव्हर्मेंट्स हॅव जस्ट प्लेड विथ दीस पास ऑन द बक इतलेंच केल्लें आहा हाजेर सोल्युशन जावंक ना. स्पीकर सर स्क्रॅप यार्डां नाच आमी कायद्यान ना आमी ती बंद करतले अशें म्हणून तें जायना. एक्सिडेंट जातकर आमी हें डिमांड करतात की बाबा मागीर कोर्ट्स टेक ओवर करतात. पूण ताजे पयलीं एक आमी तकलेन दवरूंक जाय. आतां लास्ट जो मेर्शे जाला की जून 27 जाला की हे कोण ते क्लोरीन सिलिंडरूच 50 किलोचे क्लोरीन सिलिंडर हें केलें. लोक दुयेंत जाले इशू जालो. म्हजे म्हऱ्यानूय ते तो तनोज अळवलकर आनी जॉन नजारेत आयिल्ले ते म्हणटाले ना तूं कशें तरी हें कर. स्पीकर सर राव हातून खूब अश्यो केसीस आहा जंय स्क्रॅप यार्डां काबार जाल्लीं परतीं जाल्लीं आहा ढवळे जाल्ले आहा. स्पीकर सर 5 मे 2022 एक स्क्रॅप यार्ड काबार जालें आतां परते रिइन्स्टेट जाल्लें आहा. आमी केन्नाय देवळांनी वता जाल्यार पळयतात आमी थंय दिसता तें. सो स्पीकर सर अश्यो कितल्योच म्हजे कडेन केसी आहा जंय स्क्रॅप यार्डां एकदां आमचे थंय अशें जालें की इराकाच्यान हें हाडलो कितें तें एक स्क्रॅप म्हणून तें आशिल्लें लोखंड न्ही लोखंड म्हणून हाडलें पूण भितर आशिल्लें आर्टिलरी शेल आनी तें ब्लास्ट जावंक नाशिल्लें. तें तांणी हातून घालें तें ढो जालें 4 जाण गेले उसळेक थंयच्या थंयच. सगळ्या लोकांचो डिमांड जालो की स्क्रॅप म्हणटा तें बंद करचें म्हणून. सो स्पीकर सर स्क्रॅप यार्ड्स कॅन कॉज हार्म टू एनवायरमेंट इन हेल्थ. बट एक तकलेन धरूंक जाय आमी की स्क्रॅप यार्डां म्हणटा तीं जाय. आमी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सगळें करतले अशें म्हणून आमी चिंतूंक जायना. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कॅनॉट बी द सेंट्रल स्क्रॅप यार्ड ओनर ऑफ गोवा. द बिझनस गव्हर्मेंट इज नॉट इन द बिझनस ऑफ डुईंग बिझनस. कीप दीस इन मायंड. आनी प्रायम मिनिस्टर हें खुबदां म्हणटा बिझनस तुमी रेग्युलेट करचो पूण तुमी तो बिझनस करपाक लागची की फाल्यां तुमीच स्क्रॅप यार्डां चलयतले म्हणून तुमी तें करून तुमचें काम न्ही तें. सो स्पीकर सर कसली पॉलिसी करता ओवरऑल सक्सेस कित्याचेर डिपेंडंट आसतलो. हाव द रुल्स वील बी एनफोर्स्ड. पॉलिसी कितेंय करूंक जाता आमच्यान पूण रूल एनफोर्स कोण करतलो. नॉट जस्ट ऑन द स्क्रॅप डिलर्स. हातून आनी एक आहा स्पीकर सर आज स्क्रॅप यार्डां आसा म्हणून तरी ते स्क्रॅप कोण व्हरता फाल्यां पब्लीक काडटल्यान व्हरून रस्त्या सायडीन उडयतले मागीर कितें करतलो तूं. अशें कितल्योच वस्तू आहा स्पीकर सर फॉर एग्जाम्पल कंप्युटर वेस्ट कितें आहा तूं काडटलो व्हरून सायडीन उडयतलो रस्त्याचे सायडीन उडयतलो. जे आज कचरो उडयतात थंय स्क्रॅप उडोवपाक लागतले. सो स्पीकर सर कित्याक उडयतले ते कित्याक तुजो IDCचो प्लॉट नेक्स्ट प्लॉट फातोर्डान जर आहा नेक्स्ट प्लॉट जर काणकोण दवरलो काणकोणच्या रस्त्यार हांव म्हणटलो काणकोण व्हरून कोण पावयतलो काडून रस्त्या सायडीन उडोवया म्हणटे. तशें जालें जाल्यार तो गायडलायन्स करून कांय फायदो ना. म्हणटकर म्हाका दिसता की स्क्रॅप यार्डां शूड बी शिफ्टेड टू द नियरस्ट IDC. हांव बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्साक सांगून 2 वर्सां थकलो. तो म्हणटा तूं काड आपूण तें कोत्ता आनी हें कोत्ता आनी तें कोत्ता म्हणटा पूण अजून कांय जावंक ना. ताका तुमी सारकी हें दिवंक ना दिसता गॅस. तो गॅस तुमी ताका सारको दिवंक जाय. IDC कडच्यान इजी काम करूं येता. IDCन गाला करून दिवपाक शकता. स्पीकर सर आज आमचे मतदारसंघात फॉर एग्जाम्पल
मडगांवांनी तो इशू आहा कितलेच स्क्रॅप ओनर सगळे शिफ्ट जावपाक तयार आहा ओरिजिनल पॉलिसी बाब दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतनाच आयिल्ली ती ते गॅलास करून आमकां शिफ्ट कर म्हणटात आनी ते जाग्यांनी बरें कितें जावंक शकता बिल्डिंग्यो येवंक शकता कित्याक त्या प्रायवेट प्रॉपर्टीज इन प्रायम रियल इस्टेट म्हणजे चंद्रवाडा म्हणटा थंय प्रायम रियल इस्टेट इन स्क्रॅप अड्डे आहा थंय बिल्डिंग्यो आयले जाल्यार लोक ओपोज करना बिल्डिंग्यो स्पिकर सर हांव मागतां गव्हर्मेंटाक हें रिजोल्युशन खूब म्हत्वाचें आनी म्हाका दिसता फ्युचर ऑफ गोवा एक बरें दिसपाक हें इम्पॉर्टंट आहा टायम बाउंड हाजेर हें आसचें आनी अशें 3 डिपार्टमेंट पोस्टमॅन एक मागीर आलेशाक एक्स्ट्रा काम ताका तो CZMP आहा मागीर तुजे IDC करतले तशें नाका तें इजी करात आनी तांकांय रेजिस्टर करपाक इजी करात आनी लोकांक हाडून स्क्रॅप दिवपाक इजी करात अशी बरी पॉलिसी करात स्पीकर सर जे ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडला तेजेर उलोवपाक उबो रावला सपोर्ट करता सर जे स्क्रॅप यार्डां आसा ती रेग्युलरायज करपाक जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलेलें आहा तें अत्यंत गरजेचें आहा स्पीकर सर स्क्रॅप यार्डां आतां सगळ्या गोंयांत फैलाव जाल्लो आसा पण जे मॅन्डेटरी ताका जे लायसनिंग ऑथॉरिटीज आसा तितून आनी एक म्हाका सजेस्ट करपाक सोदता हांव की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या बरोबर इंडस्ट्रीज अँड फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स हेंचें सुद्दां ताका रेग्युलेशन करता आसतना लायसनिंग जाय अशें दिसता कित्याक मोस्ट ऑफ द थिंग्स जेन्ना स्क्रॅपान सगळ्यो गोश्टी येता एफ्लुएंट येता ते एक्सप्लोजिव्ह आसता आनी एक्सप्लोजिव्ह एफ्लुएंट आसल्या कारणान भितून खुबशे एक्सिडंट जाल्ले आमच्या गोंयांत पयलीं आमी नोट केल्लें आसा हांव सांगपाक सोदता स्पीकर सर जी स्क्रॅप यार्डां कोण ऑपरेट करतले ते मूळ गोंयकार आसतले आनी ताका एटलिस्ट 25 इयर्साचेर रेजिडन्स प्रूफ आसपाक जाय अशें हांव हांगासर नमूद करूंक सोदता स्पीकर सर जी स्क्रॅप यार्डां आतां जशें आनी ऑनरेबल मेंबर विजय म्हटलें की कचरो गोळा करपाक लागून ही अत्यंत म्हत्वाची आसा नाल्यार अशें रस्त्यार आसलेलो कचरो आयता पळय स्क्रॅपवाले गोळा करून तरी व्हरता आनी तेजो विल्हेवाट खंय तरी लायता गरजेचें आसा की ही स्क्रॅप यार्डां सगळीं चालू उरपाक जाय पण जे मॅन्डेटरी आनी नोडल जी एजन्सी आसा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तेंच्यांनी तेजेर देखरेख करपाक जाय तशेंच ज्यो लायसनिंग ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी व्हेरी स्ट्रिक्टली तांकां हे सगळे कायदे ओबे करता काय ना हे पळोवपाची गरज आहा स्पीकर सर स्क्रॅप यार्डां जर जिवंत उरताली जाल्यार सरकारान तांकां हें जें नियंत्रण आहा तें दर वर्शी जशें फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स जे डिपार्टमेंट आसा तशें जे फॅक्टरीचें जे लायसनिंग दिता तेन्ना प्रत्येक वर्सा तेंचें इन्स्पेक्शन करता तशेंच हेंचें सुद्दां स्क्रॅप यार्डांचें इन्स्पेक्शन करप गरजेचें आसा आनी हें चालू दवरप हें खूब गरजेचें आसा स्पीकर सर थँक्यू स्पीकर सर श्रीमती जिला लोगो Speaker sir, when we are talking about tourism, tourist आमच्या गोंया येता तेन्ना and when we are talking about international tourism, हे जे हायवेचेर स्क्रॅप यार्ड हा आणि मेन रोड्स which are leading to our beautiful beaches, tourist येता गाडयेन बसता, he should not find scrap yards along the way, you know. हे पयले सांगला ते प्रमाणे आमच्या कलिग्सांनी IDCन नाल्यार खंयचो तरी तांकां जागो दियात एन्ड रिलोकेट देम रेग्युलर इन्स्पेक्शन आतां पॉलिसी जाव पासून पॉलिसी वेग्यांच्या वेग्यान येवचे पूण आत्तां पयले सद्याक इन्स्पेक्ट करचे की हे स्क्रॅप यार्डान कितें कितें तेणी एक्युमुलेट करून दवरलेले आहा ते दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हे इंडस्ट्रियल इस्टेटान शिफ्ट करचे म्हणून आमची मागणी थँक्यू येस श्री विरेश बोरकर स्पीकर सर बऱ्यांतले बरें एक रेजोल्युशन मूव केला दोतोरान आनी म्हाका दिसता हेज्या पयलीं खुबशे स्क्रॅप यार्डाचें डिस्कशन जालें आमी पॉयंट्स खुबशे रेज केल्ले हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की ऑलरेडी कितलेशे इन्सिडंट जे जाले आतां रिसंटली मेर्शे जाला 27 जुनाक मेर्शे इन्सिडंट जालो मेर्शे स्क्रॅप यार्ड आनी ह्या स्क्रॅप यार्डांचेर स्पीकर सर तेंय सांगपाक सोदता आमी कंप्लेनी घातलेल्यो आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हांव हेका जबाबदारी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय कित्याक ह्यो कंप्लेनी ज्यो आसा हेजेर एक्शन कांय जावंक ना प्रत्येक कडेन खंयचोय स्क्रॅप यार्ड कोलवायचो स्क्रॅप यार्ड 29 डिसेंबराक कोलवायचे स्क्रॅप यार्ड 2022 ब्लास्ट जालो थंय व्हडलो ब्लास्ट जालो उजो पेटलो फायर ब्रिगेड सगळे येवन थंय पालयता आनी थंय
57 स्क्रॅपयार्ड्स आसा आनी सगळी स्क्रॅपयार्ड इनलिगल कोमुलदाच जाग्यान आसा कोमुलदाच जाग्याचेर आनी थंय तशेंच जाला थंय कंप्लेनी घातल्या आतां तेजेर म्हाका रिप्लाय गावला त्या भशेन तेजेर स्टे दिल्या कोणान स्टेट एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनलान सो ही स्टे कित्याक लागून इनलिगल चलता थंय आनी ताका जो आमचो पावर मिनिस्टर आसा तांकांय सांगपाक सोदता की तांकां डॉमेस्टीक जी आसा पावर सप्लाय दिल्ली आसा डॉमेस्टीक पावर सप्लाय ते कमर्शियल आसपाक जाय हांवें ऑलरेडी सीईक सांगलेलें की हे एंटायर ज्यो स्क्रॅपयार्ड्स आतां तितून स्क्रॅपयार्डान कितें आसा खूब तरेची स्क्रॅपयार्ड जाल्ली आसा आनी डिफरंट जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं वेस्ट मॅनेजमेंट आसा हे दोनी डिफरंट हे दिता एक म्हणटा 400 ऑलमोस्ट 400 आसा एक म्हणटा 500 आसा आनी कोण म्हणटा 1000 आसा पूण स्क्रॅपयार्डां कितलीं आसा ती कोणाक खबर ना आनी तेका लागून खंय ना खंय असले जे रेजोल्युशन आसा हे खूब गरजेचें आसा आनी हें येवपाक जाय स्पिकर सर आनीक जेन्ना असो डिमांड घातलो जो वेस्ट मॅनेजमेंटान डिमांड घातलो की आयडीसीन गोवा आयडीसीन तांकां लोकेशन मीन्स जागो दिवचो म्हणून प्लॉट एलोकेट करपाचो हांगा आमचे कडेन रिप्लाय आसा स्पिकर सर एकूच रिप्लाय आसा एलक्यू नंबर 177 अनस्टार बाब आमचो युरी लिडर ऑफ ऑपोजिशन हेणेन घातलेलो हो रिसंट रिप्लाय आसा एलोकेशन ऑफ प्लॉट्स इन गोवा आयडीसी इज नॉट परमिटेड म्हटल्यार थंय आमी प्लॉट दिवपाक शकना म्हटल्यार हेजो फुडें आतां कितें म्हटल्यार कशी रेग्युलेट जातली स्क्रॅपयार्ड आनी ही इनलिगल जी स्क्रॅपयार्ड आसा हेंचेर कोण एक्शन घेतलो वयता थंय उजो पेट्टा वयता थंय हें सामको पोल्युशन जाता आतां कोलवायच्या स्क्रॅपयार्डांचें सांगता थंय आख्ख्यो वेल्स ज्यो आसल्यो त्यो पोल्युटेड जाल्ल्यो आनी तें उदक समज घेतल्यार कितले जाण मरतले स्पिकर ही खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसा आनी हेजेर खंय ना आतां तितून आनी एक येता की पिसुल्ले हांगा हें चालू आसा म्हणून की अंडर प्रोसेस आसा म्हणटालो की शिफ्ट करपाचें मात केन्ना जातलें तें आमकां खबर ना बट म्हाजो डिमांड आसा स्पिकर सर आनी म्हाका दिसता बाकीच्या सगळ्यांचो डिमांड आसपाक जाय की हे बेग्याच्या बेगीन सर करेक्शन करता पिसुल्ले स्क्रॅप यार्डां व्हरपाची चालू ना नाल्यार ती मॅडम भियाली थंयसर बसल्या थंयसर ना एज पर तुमचो रिप्लाय हांव सांगता एज पर रिप्लाय लोक तिच्या कडेन वयतले आमी ना इट इज एज पर द रिप्लाय कितें तें सांगता तुका हांव पिसुल्ले जे आहा पळय न्ही पिसुल्ले आमी ई वेस्टा खातीर वेगळो प्लांट आहा ई वेस्टाचो स्पेशली इट इज नॉट फॉर द स्क्रॅप यार्ड ओके सो ते क्लिअरिफिकेशन दिले म्हणून बरें जालें पण स्पिकर सर आमी परत हो डिमांड करता की स्क्रॅप यार्डां इनलिगल आसा ती बंद जावपाक जाय आनी शिफ्ट जावपाक शिफ्ट करा तुमी मात बरी जी एरिया आसा ती प्रोवायड करपाची Honorable Speaker, this resolution assumes importance because it affects entire Goa. We cannot have a place without having scrapyards. But scrapyard kotashona, I only have one suggestion. I will make it very brief because we have shortage of time. First is we should move them out of the city. City in Bitur Gail it becomes a problem. Problem kityak Gaur asat, other buildings other, and kite problems zalya sogle oitle. So it has to move out of the city. And I believe that there should be a designated zone. Ek zone korun, they should be allowed to be put up in the zone. Now, when you speak of a zone, there should be a specific type of a land. The land requirement should be which we don't destroy paddy fields. I choilya sagle sheta puro in gatat, anything scrapyard kotat. So the agriculture gets affected. I also make a recommendation that there should be no construction around the designated zone. Kitem blast zazalya nalya sogle side in oitle. There's a requirement of safety measures for setting up of the scrapyard, maintenance of records. Kita certain hazardous waste pasun yatinga in the scrapyard, and they have to be disposed of also. And kitल्या party amka aiketa ki criminals pasun met yatinga scrapyard. So I think we need to regulate this because I think the government has brought out a draft scheme. So that draft scheme should be fine-tuned for the purpose of doing this. And only one more observation, in that draft scheme, you speak about waste collector of the local body. Waste collector is different from scrapyard collector. So just make sure that this is incorporated. Shri Nilesh Kabra. Speaker sir, आयचे जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमचे चंद्रकांत बाबान डॉक्टर चंद्रकांत बाबान हाडला तेजे उलोवपाक उबो आसा म्हाका दिसता म्हाका 12-13 वर्सां जालीं हावजान आसा आनी एवरी टायम हावजान हो इशू येता हे फर्स्ट टायम येवना आनी खंय तरी हो इशू सुट आवट करपा खातीर हे जो प्रक्रिया आसा हे करूंक शकना म्हाका दिसता जे एक्जिस्टींग जे स्क्रॅप यार्डां आसा एका एक खंय तरी पॉलिसी करून जे एक्जिस्टींग स्क्रॅप यार्डां आसा तांकां एक कंडिशनां आसपाक जाय ही कशें करपाक जाय हेजेर चड उलोवपाचें म्हत्वाचें आसा तांकां काड आनी भायर घाल जागो कोण दिता स्पिकर सर
हांगा एक सेंटीमीटर एक्वायर करपाक आज आमकां रस्तो करपाक जागो कोण दिना स्पिकर सर. कन्सेंट मातशें वयता. आमच्या पुर्वजाच्या नांवार जागो आसा. सो म्हाका दिसता हे सुपरफिशियल टॉक हांव करनासतना हांव डायरेक्ट टॉक करता स्पिकर सर. स्पिकर सर, जे काही स्क्रॅप यार्ड आसा ते तेंचे ओनरशीप खोबीदान दिल्या वो कितें गेला ही दुसरी गोष्ट. पूण म्हाका दिसता रेग्युलरायझेशन करपाक बाबा स्क्रॅप यार्ड जर जाले अशे वेवस्था आसपाक जाय, अशे बाउंड्री आसपाक जाय. ह्यो गोश्टी ते स्क्रॅप यार्डा हेतू भितर आसा जे हाडूंक शकता, ह्यो गोश्टी हाडूंक शकना. हेजेर म्हाका दिसता म्हत्वाचें काम करपाक जाय. ऑनरेबल सीएमाक हांव चेअरमॅन ऑफ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी चीफ मिनिस्टर हांव रिक्वेस्ट करता आनी आमचो बाब रेव्हेन्यू मिनिस्टर आमचो आसा जे इनडायरेक्टली वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री ताका येता वेर द कॉर्पोरेशन कम्स अंडर हिम. आय थिंक वी शूड लूक एट द होलिस्टीक पिक्चर. आज हे स्क्रॅप यार्ड गोंयान आसा म्हूण खंय तरी स्क्रॅप जे कलेक्ट करता खंय तरी वयता, रिसायकल जाता. आमी कितले रिसायकल करता स्पिकर सर? आमच्या घरांनी आमी रिसायकल कितें करता स्पिकर सर? आमचे कोण आसा एक खुर्ची वता ते मोडटा तांकां एक्सचेंज करता. इट्स अ सिस्टम वीच इज नॉट पेड बाय द गव्हर्मेंट. And I think that this system which is created for generations together, we have to respect them. We have to give them a proper place to see that they are part of the business what they are doing. Otherwise सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब आहे फुडें म्हणटा आमकां कार्ड गव्हर्मेंट जॉब दी म्हणटले रोखडेच तेशें म्हणटले असले गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक शकता काय कितें गव्हर्मेंटा कडेन. सो म्हाका दिसता वी शूड होलिस्टिकली लूक इन टू इट. आज मुख्यमंत्र्यान बरें केलें की फाटीं कमिटी आशिल्ली PWD अंडर वेगळे वेगळे घातलेले ते वचून पळयताले. मुख्यमंत्री शॉर्टकट केले की गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे जे एम्प्लॉई आसा तांकां खंय वेगळे वेगळे गव्हर्मेंटाचे स्क्रॅप वचून सर्टिफाय करून तांकां ऑक्शनाचेर करपाक गेला. सो देर ऑल्सो आय थिंक वी रिक्वायर लिटल मोर स्ट्रेसिंग अप. म्हणजे गव्हर्मेंट बिल्डिंगांतूय खुबशे स्क्रॅप आमकां दिसता. सो आज म्हाका दिसता आय वील टॉक इन अदर वे रावंड की आज जे गोश्टी खंय आसा तांकां रेग्युलेट कशें करप हेजेर सरकारान भर दिवपाक पडटलो. नाजाल्यार काळ आनी भायर मार. कित्याक ही स्क्रॅप यार्डां जशें आज TV म्हाका लक्षांत आसा निलकंठ बाबाचे तेन्ना उजो पेटलो आनी कितें जालें. पूण थंय कितें कसलें मटेरियल त्या स्क्रॅप यार्डान रेग्युलेट करपाची गरज आसा. आनी काडलें म्हूण ताका सोल्युशन मेळचें ना स्पिकर सर. गव्हर्मेंटा कडेन जागोच ना तांकां दिवपाक. आनी हे सगळे काणयो हे सांगता फुडले पेपर कोण उलयता न्यूज पेपर छापता म्हणून आपल्याचे हेडलायन हाडटा म्हूण हे उलयता फॉर द गॅलरी स्पिकर सर. असली गोश्टी करप ना. आमी सहज उलोवन तांकां सोल्युशन काडपाचें प्रयत्न केल्या. म्हाज्या मतदान स्क्रॅप यार्ड आसा स्पिकर सर. आनी तेणी नॉट ओन्ली दीस 20-40 वर्सां 35 वर्सां स्क्रॅप यार्ड ते चलता. तितून भितर तांकां रेग्युलेट करपाची गरज आसा. हेजेर हांव म्हाका ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर एज वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर एंड ऑनरेबल CM एज चेअरमॅन ऑफ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक रिक्वेस्ट करतलो आनी रिक्वेस्ट करून हेजे खऱ्यांनी फुडल्या असेंब्ली जावप पासून खंय तरी एक सिस्टम करचो असो रिक्वेस्ट करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. श्री दिगंबर कामत. स्क्रॅप यार्डा संबंद ताजेर दोन सजेशन दिवपाक. हॅलो. हांव सकाळीं चीफ मिनिस्टराक म्हणिल्लें की 2010 सुमार स्क्रॅप यार्डां सगळीं स्क्रॅप यार्डां लिस्ट आवट केल्लीं मॅपिंग केलां. आनी तेन्ना अशें ठरिल्लें की इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी खंय तरी तांकां रिहॅबिलेट करप किंवा थंय तांकां जागो दिवप. सो दॅट सिटी भितर रेजिडेन्शियल एरिया भितर जी आसा ती सगळीं भायर वता. कन्सेन्सस पळयल्यार असो दिसता की स्क्रॅप यार्डां रेग्युलेट करप हें अत्यंत म्हत्वाचें. आनी तें रेग्युलेट करतलो जाल्यार एक एजन्सी नोडल एजन्सी आतां म्हणल्यार सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कूड बी द नोडल एजन्सी. ह्या एजन्सीन परत जाय जाल्यार एक्सरसायज हो करचो मॅपिंग करपाचो सगळो. आनी लागीं खंय पळय खंयची ज्या जाग्यार तांकां रिहॅबिलेट करपा नाका की ज्या जाग्यार ती भायर आसात खंयच्या प्रायवेट जाग्यांनी आसा आनी रेजिडेन्शियल एरियांत ना सिटी भितर सामकें हार्ट ऑफ द सिटीक ना अशीं आसा ती तांकां थंय रेग्युलेट करपा जाता. पूण जी सामकी हार्ट ऑफ द सिटी आसा जी सामकी रेजिडेन्शियल एरिया आसा तांकां खंय तरी रिलोकेट करप. आनी ताजे खातीर इंडस्ट्रियल इस्टेट किंवा जागो जो पळय खंय आसा सरकारा कडेन वेगळे वेगळे कडेन जागे आसपाक शकता एक थोडे थोडे जागे अशे दवरून तांकां जर मार्क करून दियत जाल्यार तातूंतल्यान हो प्रश्न सुट्टलो. ती एक पॉलिसी सरकारान करची. क्रूज सिल्वा. स्पिकर सर, स्क्रॅप यार्ड जाय पूण खंयच्या लुगरार जाय थिंगा त्या लुगराक कितली स्क्रॅप यार्ड आसपाचें तें इम्पॉर्टंट. मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट पूण नांव मारगांव स्क्रॅप मारगांवाचें पूण सांजे जे आरेल ह्या गांवांत हांगा घालताय. थोडी परमिशन IDCन दिल्लें हांवें इंडस्ट्रियल स्टेटां पूण ती आतां एक्सपांड जायताय थिंगा. ते शेडींत न्हू शेडे रस्त्या भायर पावले आनी आख्खे सेटबॅक पासून कावर गो कितले पावटी उज पेट्टा थिंगा. मॅक्झिमम स्क्रॅप यार्ड्स आहाय ते म्हाका सांजे आरेलो आहाय IDCकूय आहाय आनी भायरूय आहाय.
सो पॉलिसी कोणा कन्सिडर कर आनीक एक IDC घाल सगळे IDC घाल्या म्हणटा IDC घाल्या पूण सांज जे आयला आनीक परमिशनां स्क्रॅप यार्डां दिना काय आनी जी भायर ऑलमोस्ट 60-70 स्क्रॅप यार्ड भायर रेजिडेन्शियल ती थिंगाची काडपाक जाय. Yes. Say Alex Lawrence. लास्ट टायम CMान एश्युरन्स दिल्लें की हें कोत्तोल म्हूण हांव IDC घालता आसतना देर आर लॉट ऑफ इश्यूज म्हणजे कितें आहा एसोसिएशन्स जावं आमगे ऑफिस सोली डजन हें कोन्ना दे डोंट एग्री टू इट. आं आमदार म्हूण उलयता सो दे थंगे कितें आहा तें पोजिशन कितें आहा बाब विजय म्हणटा सो एज अ चेअरमॅन हांवूय चेअरमॅन आहा ऑफ द स्क्रॅप यार्डाचो हेजो कमिटीचो सो आय वॉन्ट टू टेल विजय यू गीव युअर प्रपोजल बिकॉज लास्ट टायम आमी डिसिजन घेयल्लें डिसिजन कितें घेयल्लें कोणूय जो तर आनी भायर देखून प्रॉपर्टी प्रायवेट आहा आनी तो स्क्रॅप यार्डा दिवपाक सोदिता गिव इट वी will put it, we will acquire it and give you all the necessary permissions with a set policy. हांवूय कितें उलयलो कित्याक सगळ्यांक जाण जावपाक बिकॉज इवन जो तर आनी कोण दिवपाक सोदिता सो मच क्लियर आय एम टेलिंग विजय सरदेसाय ऑल्सो की तेगे कोण आहा जाल्यार तेगेली प्रॉपर्टी दिवपाक सोदिता वी वील गिव परमिशन्स बट with certain specifications बिकॉज सर आनी हें कोत्ता आसतना आमगे IDCंत वी डोंट हॅव हें कितें स्क्रॅप यार्ड नाय स्क्रॅप यार्ड एक दोन कितें दिलो आसलीं पयलीं बट थिंग आनी दिल्लें आनी घाल नाय एसोसिएशन्स हें कोत्ता करपा दिना बिकॉज सर आनी स्क्रॅप यार्ड कोत्ता आसतना मातशें एक काळजी घेवपाक जाय देर शूड बी प्रॉपर कॅमेरा प्रॉपर मॉनिटरींग कोण भितर सोदता कोण भायर सोदता कित्याक स्क्रॅप यार्डांत देर वॉज अ केस वेर वन बायक वॉज रॉब्ड आय नो फॉर शुअर ती विदीन 4 hours इट वॉज डिसमेंटल्ड कांय मेळना तेजें बॉम्बे तेजें फास्ट कोत्ता हें बट हिंग मातशें स्लो कोत्ताय ते आमी गोंयकार मातशें सुसेगाद न्ही सो 4 hours मोटरसायकल ना जाली सो यू हॅव टू स्पीकर सर आज मायग्रंट देखून गोंयकार जाले जे कोण बोर्न जाले तेय हू हॅव गॉट 15 years डॉमिसायल तेय गोंयकार जाले आमगे विसोत्ताय गोंयकार म्हणल्यार डेफिनेशन they have a I card and they have a election card so they become a goon. Speaker sir, but only thing is that we need a comprehensive policy where there will be no tin bidaran chori जावपाचे जावं कितें जावपाचें Shri Rudolph Fernandes. Speaker sir, Honorable Chandrakant Shetty private member bill हाडला तेजेर उलोवपाचें स्क्रॅप यार्डाचेर ही स्क्रॅप यार्डां जी गांवांत येता ती रेजिडेंट एरियान सारकी बंद जावंक जाय मेन म्हणजे थिंगासर रेजिडेंट एरियान आमचे सिनियर सिटीजन रावता आनीक नॉयज पॉल्युशन जाता तशीच आमची धाकटी भुरगीं आसता कमले तशें तांकां त्रास जावपाक ना आनी हे कितें जाता हे तुका एक पाट प्लास्टीक जावं टायर बा आसता कित्याक तांकां ते मदलें लोखंड काडपाक जाय आसता आनी टायर गाडयेची सिटां बा ते लासता आनी हे पॉल्युशन जाता फाटल्या दिसांनी आमच्या बामणभाट आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन गॅस लीक जालो व्हडल्यो हाजार्डस गॅस असले सारके सिरियस घेवंक जाय आनी एवरी टायम मॉनिटर जावंक जाय इन्स्पेक्शनां जावंक जाय सगळ्या स्क्रॅप यार्डांचेर इन्स्पेक्शनां जावंक जाय आनी असले कोण पळय असले हेजार्डस वस्तू दत्ता तेंचेर तांकां सारकें फायन पडोवंक जाय आनी तेंचे स्क्रॅप यार्ड बंद करूंक जाय जेन्ना बामणभाटान गॅस लीक जालो तेन्ना झाडाची पानां पासून बावली आनी आमचे कितलेच लोक आमचे हॉस्पिटलायज जाले बायलां भुरगीं आनी एकलो सिरियस आहलो मात अशें जावपाक ना आनी हो क्लोरीन गॅस हो एका कॅन्सरियस आनी जेन्ना तो ब्रीथ करता लंग्सान वयता तेका केन्नाय कॅन्सर जावंक शकता तांकां फुडें आतां तेणी ऑलरेडी तांकां इन्फेक्शन गेलेलें आहा तेंच्या आंगान तेका लागून इम्पॉर्टंट हॉस्पिटलान तांकां एवरी मंथ तांकां चॅकअपाक व्हरूंक जाय आनी अशें करून तांकां मॉनिटर करूंक जाय कांय जायना पळय तशें ताका लागून इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसा स्पीकर सर थँक्यू Speaker sir, I rise to support the private member's resolution moved by Dr. Chandrakant Shetty. Speaker sir, while speaking about the scrap, we should not blame the scrap collectors, according to me. Basically, jori tor he scrap collector nashille. I believe that the scrap collectors who collect, assemble and dispose the scrap, Goa would have been even more dirtier than what it is today. So, Speaker sir, I agree to the sentiments by what Mr. Nilesh Cabral has said, but because the interventions of the High Court has made sure
that is the index of the failure of this government. If you look at the way the High Court has intervened. And that's because mugele ek LAQ 1B ashille, and it has stated that of 699 scrapyards in Goa, 686 were operating illegally. It's because एक reply what was given to me, that Bab Viresh Bab, what he has cited. This indicates that this government is not interested in the safety and security of the citizens. हांव कित्याक सांगता because कित्याक in this August House, it was told to us that GIDC would be allotted land for relocation of scrapyards in Goa. Now, Speaker sir, if you look, it has gone back to the Goa Waste Management Corporation. Speaker sir, ये parcel the head, तो मोठ पत ताळलो. ये letter धाडित आहे. Now, Speaker sir, 2020 so आम्ही ऐकतोय की the process for a policy in respect of scrap yards, scrap waste, progress aham. And I don't know, Speaker sir, when the draft, we are told that the draft policy was in 2023. Yaj Vidhan Sabhen ami, my start question ashile tya velar, you all promised that you all would come out with a scrapyard policy. Speaker sir, if you look at these scrapyards, they are ticking time bombs. And with no regulations, absolutely no regulations in place, explosive, hazardous material, yes, sogle, Speaker sir, are lying in these scrapyards. And the reply Maka Dila is the best, the most important part is that both the district collectors have no controls because of these scrapyards. And that's because I'm only referring to LAQs so that is very specific. One of my LAQ brought out shocking information. Except Bicholim Municipal Council, which earned a revenue of 36,000 rupees for 24-25, there is zero revenue to the government from the scrapyards, which is zero, except Bicholim. So this is an alarming trend, because definitely there is a need to prepare a scrapyard policy by taking into consideration scientific handling, management, and disposal. These are three parts. Dr. Shetty explained केला. एक methodology aspects of safety guidelines as incorporated in this scrapyard policy. And that's because last 6 sessions we had urged this government to take proactive steps with regards to formulating a scrapyard policy. But because also land identify करपाक and relocate करपाक. But because once again this government has remained ignorant about the important issues. Misplaced priorities of the government will endanger the lives of the people of Goa. Because scrapyard policy rockdi zatli in the interest of the people and keeping safety norms, I support the resolution moved by my colleague Dr. Chandrakant Shetty. Yes. Minister. Speaker sir, I stand to reply to the resolution moved by my colleague, Honorable Dr. Chandrakant Shetty. Speaker sir, the government of Goa formulated a scheme, the Goa Waste Scrap Recycling Unit Scheme 2010, and was notified by the Department of Industries by notification number 3/25/2010 IND, dated 16/4/2010. The scheme was meant to orderly establish the scrap yards in the state of Goa within 2 years. The scheme was extended for a period of 2 years, via notification number 3/25/2010, dated 26/11/2012. The scheme was again extended by notification number 3/25/2010, dated 12/8/2016. The scheme expired on 28/4/2017. The Government of Goa, via order number 3/25/2010, India /92, dated 20/2/2019, appointed the Goa Waste Management Corporation as the nodal agency for the purpose of relocating of the scrapyards, recycling units in the state of Goa by either formulating a new scheme or by modifying the earlier notified scheme
and all the matters related thereto. The Goa Waste Management Corporation has framed a draft policy and is currently in process of identification and acquisition of additional government land for the purpose of relocating the recycling units, uncycling units, scrapyards. As per the draft policy, the Goa Industrial Development Corporation was mandated the task to establish trade zones in the existing industrial states or acquire land for the purpose of setting up of recycling units. GWMC had communicated to GIDC wide letter dated 13/7/2023 and 21/8/2023 to review the draft policy which was enclosed with the letters. Further wide letter dated 31/7/2023 and 21/8/2023, GWMC further had returned to GIDC to identify vacant plots in the existing industrial states in all the talukas for the purpose of setting up trade zones and to relocate the existing recycling units, scrapyards, and had also stated in the letter that recycling units, scrapyard applicants will have to buy plots from GIDC. Subsequently, GIDC wide letter dated 6/9/2023 informed GWMC that as per GIDC Allotment Regulation 2014, amendment in March 2021, allotment of plot to set up recycling unit, upcycling unit, scrapyard is not permitted in industrial states. In this regard, a meeting was held on 1st March 2023, chaired by Honorable Minister for Industries, Honorable Minister for Science and Technology and Waste Management, and Chairman Goa IDC Corporation, Honorable MLA Kurturi Constituency. And it was decided in the meeting that the Goa Waste Management Corporation will identify additional existing available government land for acquisition and transfer of the acquired land to Goa Industrial Development Corporation for the purpose of developing the same into a trade zone for allotment to recycling units, upcycling units, scrapyards on lease basis. GWMC has stated the process of identification of existing available government land for acquisition. In this regards, with reference to the minutes of the meeting held on 1st March 2024, an order dated 24 April 2024 was issued by GWMC to constitute a committee for identification of land for the purpose of setting up recycling, upcycling unit for waste. The committee is chaired by Chairman of GIDC, Honorable MLA Kurturi Constituency, and has members from Collectorate, Directorate of Panchayat, Goa State Pollution Control Board, Goa Industrial Development Corporation, Comunidad Revenue Department, and GWMC. The committee has given the responsibility to identify additional land abiding to the existing industrial states, available revenue land, available communal land for the purpose of acquisition of such land by GWMC and transfer the same to GIDC, and to assess the number of existing recycling units, scrapyards taluka-wise. The meeting of the committee was held on 27/6/2024 under the chairmanship of Chairman GIDC to review the progress, wherein directions were issued to the concerned departments to submit updated details pertaining to existing recycling units, upcycling units, scrap yards for assessing land requirement, along with details with respect to existing government land available in a specified format prepared by GWMC. Once the process of identification, acquisition and transfer of land to GIDC is complete, the policy will be expeditiously notified by the following due procedure. Speaker, sir, establishing trade zone, the acquired land by Goa Waste Management Corporation for the purpose of setting up of recycling units will be transferred to the Goa Industrial Development Corporation for the purpose of developing the same into trade zone with required facilities and amenities.
GIDC shall then allot the plots to the applicants of recycling units, upcycling units, scrapyard on a lease basis at a premium as per the existing rules of GIDC. The lease rent shall be charged by GIDC as per prevailing rules. The policy will provide for orderly registration process for setting up of waste recycling units, scrapyard in the state of Goa, and for removal of unauthorized and unregistered recycling units, scrapyards. The government of Goa has already appointed the Goa Waste Management Corporation as a nodal agency for purpose relocating of the scrapyard recycling units in the state of Goa. The policy is already ready in pipeline, and the action on the subject matter of the resolution is already underway. Speaker, sir, the policy is ready, and meetings have been taken along with IOC and Industries Department. The major difficulty is because of identification of the land which was under process. On 27/6 meeting held with all concerned department under GIDC chairman of this. Also, a 90 days period will be given for registration of the scrapyard once the policy is notified before we begin the process of regularization. The policy will provide of orderly registration process for setting up of waste recycling units, scrapyard in the state of Goa, and for removal of unauthorized and unregistered recycling unit. Therefore, I request the Honorable MLA, Dr. Chandrakant Shetty, to withdraw his resolution on the assurance given by me. स्पीकर सर तितून फक्त हांव एक ॲड करता. मिनिस्टरान आमच्या वेवस्थीत विशय मांडला. आमी पॉलिसी तयार केल्या. पॉलिसी आमी ऑलरेडी ड्राफ्ट पॉलिसी बी प्लेस केल्ली आनी ताज्या उपरांत सगळी म्हणजे कोण 800 म्हणटा कोण 1000 म्हणटा बरोबर आसा आसतलो. हांव नंबर फिक्स अजुनूय खबर ना. एक गजाल आसा म्हणजे तांकां आमी जागो लोकेट करून दिता आनी ते शिफ्ट करता. टायम वचूं शकता, 2 वर्सां 4 वर्सांय वचूं शकता. बट एज तुमचे सगळ्यांचे सजेशन्स ज्या पद्दतीन आयला तितून आमी जी पॉलिसी करता पळय न्ही तितून आमी गायडलायन फॉर्म करता आनी सगळ्यांत पयलीं सगळ्या स्क्रॅपयार्डांनी आसा तितक्याय जाणांनी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करप. तांकां ऑनलायन फॉर्मूय दिता आनी रजिस्ट्रेशन करता आसतना 3 गजाली. पंचायती कडल्यानूय टॅक्स फारीक करून तेजी पावती हाडपाक जाय. कमर्शियल तेज्या खातीर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनूय आसपाक जाय. वॉटर कनेक्शन आहा जाल्यार तेंय कमर्शियल आसपाक जाय. जागेचो कोण आसा ओनर तेजी एनओसी तेच्या कडेन आसतली ती एनओसी आसपाक जाय. त्या ती पयल्यान पयली आसा त्या जाग्यार ताका एक गायडलायन घालून तूं म्हटला त्या प्रमाणे कितें कितें आसपाक जाय कितें ना हेज्या गायडलायना सहीत म्हणजे दॅट इज नॉट अ रेग्युलरायजेशन. दीस इज ओन्ली द रजिस्ट्रेशन. म्हणजे जेणे करून आमकां कंट्रोल दवरपाक तरी मेळटलो की जेणे करून कितें हाडलां कितें ना खंय स्पोर्टिंग म्हणजे त्या पद्दतीची गॅस कितें हाडटा काय कितें आनी कितें हाडटा म्हणून रजिस्ट्रेशन नाजाल्यार कितें जातलें आमी सगळे पॉलिसी जाता आनी 2 वर्सां तांकां भायर काडटा म्हणटा लास्ट रजिस्ट्रेशनूय जावचें ना. तूं म्हणटा त्या प्रमाणे रेव्हेन्यू लॉसूय जावचो ना. आतां फक्त बिचोले म्युन्सिपालिटीक मेळटलो जेणे करून सगळ्या म्युन्सिपालिटी आनी पंचायती जांकां आसा चांगलें मरे तूं हांव खंय ना म्हणटा. त्या खातीर पयल्यान पयलीं आमी एक रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी वीथ अ गायडलायन आनी हॅविंग दीस जे हांवें आतां पॉयंट सांगले त्या कंपल्सरीन तेज्या उपरांत तेंचें रेग्युलरायजेशन कशें करप किंवा शिफ्टींग कशें करप तें स्टेप बाय स्टेप म्हणजे सामकी जर प्रो एरियेत आसा जाल्यार तिका पयलीं म्हणजे आतां जशें रेजिनल्डांनीच ठरयलें की तांकां जागे खंय लोकेट करून दिवप. एडिशनली कोण जागो जर दिता आसत जाल्यार ताका IDCच्या वतीनी हें करून किंवा तो इंडस्ट्रियल झोन आसत जाल्यार खंय लोकेशन म्हणजे लोक रावना लोकेलिटी ना जाल्यारूय तो लोकेट करून ताका दिवप ह्या हेजेर. आनी दॅट वील फायनलायज बाय द वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन एज अ नोडल एजन्सी ते फायनलायज करता आनी रेग्युलर बिजनेस तेंचो तांकां करूनय आमी तांकां डिस्टर्ब करपाना म्हणून तांकां ऑफिशियली रेग्युलर बिजनेस करपा खातीर दितले. म्हणून जेणे ज्या अर्थी तेंचें रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी आनी तें रजिस्ट्रेशन की जी एट प्रेझेंट आसा ते एरिये सहीत करता न्ही आमी. तो मागीर विचार तुजो तो टायम बाउंड सांग सीएम बाब टायम बाउंड सांग. टायम तुका सांगता टायम बाउंड तेंचें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विदीन 15 डेज सुरू जाता. 15 दिसाच्या भितर सारकें मातशें सांग तूं तांकां. 15 दिसाच्या भितर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सुरू जाता. 15 ऑगस्टाच्या पयलीं करता रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आनी पूर्ण पॉलिसी करून शिफ्टींग जे आहा पळय स्टेप बाय स्टेप हे फुडल्या ताका 1 वर्स वयतलें. पण आमी जागा आयडेंटिफाय करून लोकेट करपाक सुरू करता. बट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विदीन 15 डेज ना. एक सांगलें तुका 15 ऑगस्टाच्या पयलीं रजिस्ट्रेशन सुरू करता आनी 6 म्हयन्याच्या भितर कंपल्सरी सगळ्या जाणांनी रजिस्ट्रेशन करपाक जाय विदीन 6 मंथ्स.
6 months ते मायनिंगा बाशी जाशी ते तू ना 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 मायनिंग भियो नाका तू मायनिंग जालें स्टार्ट ते 6 months 6 6 months months सारकें 6 months सांग. मायनिंग सुरू जालें 9 लिजा जाली आतां तिसरें लीज आतां परत ऑप्शन जाता आमी Yes. स्पीकर सर पयलू म्हणजे इनलिगल जे शेतांनी आसा कोमुलदाद लँडान जे कल्टिवेबल लँडान आसा हे खंय ना खंय काडपाक जाय स्पीकर सर स्पीकर सर आतां तो म्हणटा आपूण ताका रजिस्ट्रेशन करूंक लायतलो सीएम म्हणटा रजिस्ट्रेशन करूंक लायतलो ते सगळे घेतले आनी मागीर रेग्युलायझेशनाक मागतले स्पीकर सर परत एकदा सांगता हांव स्पीकर सर शेतान सरकारान घाल म्हणून सांगूंक ना ते स्टॉप करा कोमुलदाद तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एनओसी दिल्या म्हणून तो शेतान घालता सरकारान सांगूंक ना ताका स्पीकर सर एनओसी दिली नाली विचारपाची डायरेक्ट इनलिगली घालता आनी मागीर चलयता सुचागाद आता म्हणून तुका सांगले न्ही आमी आमचे डिटेल आसा स्पीकर सर म्हाका एश्युरन्स जाय सीएमा कडल्यान की ते ओडयतले म्हणून इनलिगल शेतांनी आनी कोमुलदाद जाग्यांनी आसा ती ओडयतली डेमोलिश करतले शिफ्ट करा जाय न्हू तुमी स्पीकर सर तुमच्या शेतान घेतला तुम्ही वगैरे मेळशे शेतान आसा स्पीकर सर आख्खें शेत सगळें काबार केला थंय शेत बाजून रोवंक मेळना स्पीकर सर हांव परत एकदा मिनिस्टराक सांगला मिनिस्टराक खबर आसा बसून घे ना स्पीकर सर फक्त सांगपाचें मुख्यमंत्री उलयता ना तेही सांगपाचें की सभागृहाचो काय नियम आसा न्ही प्रोटोकॉल सांगपाचें कोमुलदाद जाग्यार आमी ही करपाक दिता म्हणून शेतान जे आसा थंय करपाक दिता तेही सभागृहाचो प्रमुख जेन्ना उलयता तेन्ना बसपाक जाय स्पीकर सर रजिस्ट्रेशन आणि रेग्युलरायझेशन दोन वेगळे विषय आता तो आसा स्क्रॅपान सपोज शेतान कोणाच्या आसा कोमुदान प्रॉपर्टीन आसा जाल्यार ती एकदा जर रजिस्टर्ड केली ना तेणी जाल्यार कंप्लिटली इल्लिगल जाली म्हणजे आमचे वचून एटलिस्ट आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ते उखलून तरी डायरेक्ट व्हरोंक मेळ्ळें ती आसा म्हणून कळ्ळी जाल्यार तेज्या कडेन त्या शेतकारान एनओसी दिली आसतली त्या कोमुदादीचे कोण जे अटॉर्नी आहा तेंच्यांनी एनओसी दिली आसतली बट ते सुद्दां जर काडटलो जाल्यार आमकां थोडो टायम जायो आणि तो जर त्यांनी कोण एनक्रोचमेंट केला सुद्धा असत जाल्यार त्या पद्दतीन त्यांनी कंप्लेनी मागीर वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाकडे दिवच्यो आमी तेजेर एक्ट जाता पॅडी फिल्डान सर स्पीकर सर पॅडी फिल्डान रूल पास केला पॅडी फिल्डान 100% केला पुरोवंक शकता आणि थंय इनलिगल ऍक्टिव्हिटी करूंक शकता जो लॉ हाडला तो स्पीकर सर आणि ते ऍटलिस्ट पॅडी फिल्डांची तरी काढून उडया रूल पास केला सीएमूच म्हणटालो की आमी सगळ्यांक शेतां रोवपाक दितली शेत पुरोवपाक दिवची ना आतां ते रुला प्रमाणे हे काढून उडोवपाक जाय बायपास करता स्पीकर सर आता सीएम आता ऑनरेबल सीएमान सांगलेले आहा आता रजिस्ट्रेशन करता आसतना आता ऑनरेबल सीएमान सांगलेले आहा रजिस्ट्रेशन करता आसतना सगळे डॉक्युमेंटेशन मागतले त्याप्रमाणे शेतां रोवपाक म्हणटा अरे बसून घे सर सीएमान म्हणलें की तांकां कमर्शियल लायट कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी आसूंक जाय खूब कडेन अशें आहा की प्रायवेट जमनींनी स्क्रॅप यार्ड आहा तो प्रायवेट म्हणल्यार तो रेजिडेन्शियल उदक आनी रेजिडेन्शियल इलेक्ट्रिसिटी घेवन ना तेकाच लागून सांगलें आयक तो ताजी जमीन ती सपोज इट इज ओन्ड बाय हिम कमर्शियल एक्टिविटी बट एट द मोमेंट देर आर डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ दिस टायप ऑफ एक्टिविटीज एक आहा कोण कोमुंदरीचे हातून एक आहा प्रायवेट हातून एक कोणाचे भाडे घेवन आहा तूं ताका म्हण तो रेजिस्टरूच करचो ना कित्याक करचो ना रजिस्टर करतना आमी एक्ट जातले तेजेर कितें करतलो कितें करतलो आमच्या एक्टानुसार ना 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 आयक हें अशेंच बाब दिगंबर कामत सीएम आसतना सगळ्यांनी रेजिस्टर केल्ले स्पीकर सर हाका सोल्युशन कशें आहा तांकांच आपोवप तांकां आपोवन तांकां बरोबर घेवप हें कितें आहा इट इज नॉट एक की तूं तांकां कॅस्टिगेट करता की हे नाकाच दुसरें की बाबा तांकां तूं रिलोकेट करता रिलोकेट करतना कितें तूं ताका जमीन जर दिली अशी 2000 स्क्वेअर मिटर पर पर्सन ते मागीर इट विल प्रोलिफरेट तुवें तांकां गालाज कशें घालून दिवचें पडटलें की बाबा तूं इतल्याच हातून उरूंक जाय सो पॉलिसी करतना एटलिस्ट ब्रिंग दॅट पॉलिसी टू द हावस आतां जमीन जो आहा पळय लँड एक्विजिशन जे काबरालान म्हणला इज अ रेलेवंट थिंग यू विल नॉट गेट लँड यू हॅव टू डू इट अंडर फेअर कॉम्पेन्सेशन सर आमची ड्राफ्ट पॉलिसी आसा हांव ड्राफ्ट पॉलिसी अपलोड करपाक लायता तुमची सजेशन तुमी ड्राफ्ट पॉलिसीचेर दिया हांव अपलोड करपाक लायता स्पीकर सर एकूच म्हाका विचारपाक जाय आतां आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सांगलें की IDCक बरयल्लें IDCक चेअरमॅन गेलो स्पीकर सर IDCचे गायडलायन्स प्रमाणे स्क्रॅप यार्ड करपाक जायना वेअर हावजींग करूंक शकता स्पीकर सर जे चेंज केले तो एक्ट कर चेंज आनी घाल मात भितर चडशे स्क्रॅप जे आसा ते IDCचे जाता स्पीकर सर सो हे ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टरान ताका सांगचें
नाल्यार वेअर हावस आतां पॉलिसीन वेअर हावस घालपाक एलाव केल्लें आसा सो तशेंच वेअर हावस स्क्रॅप तितलो आयडेंटिफाय करून वेगळे वेगळे इंडस्ट्रियल सिटीन करचे अशें बीन रिक्वेस्ट करता पॉलिसी घालता आमी दोतोर फाटेक स्पीकर सर थँक्यू हांव म्हजे फाटल्यान घेता थँक्यू. प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय का मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटी घेतलो. रेजोल्युशन नंबर 2 श्री युरिया लिमा पोजिशन लीडर. स्पीकर सर हें जें रेजोल्युशन हांवें घायिल्लें पयलीं सुद्दां जें ओरिजिनल घायिल्लें तें एक पेजी आहलें हें काण तुमी पयलीं नाही सुद्दां मांडा पयलीं मांड. पांच पॉयंटिंग इट आउट पांच वॉट रेजोल्युशन पांच लायनी केला वाचनान सांग बिकॉज जाणा बट ओरिजिनली पयलीं सांगोत पयलें हें घायलो तें आनी वाचून तूं तें वाचिता तुझं रेजोल्युशन मांड थंय पयलें घायलो तें सांगोत बरें स्पीकर घायल्लें तें बरें स्पीकर सर मागीर उलय न्ही तूं. This House strongly recommends the government to commemorate 16 January as Asmitai Dis, Opinion Poll Day, as an official day of the state government and hold Asmitai Dis, Opinion Poll Day as official state function to commemorate the same. The same is to recognize the efforts of proud and brave Goans to maintain their separate identity as Goans. येस थाराव सभा क्रमांक आसात उलयात. स्पीकर सर पयलीं सुवातेर हें हांवें पर ओरिजिनल घायिल्लें आनी म्हाका दिसता खबर ना हें कित्याक कट केलें तें कित्याक असलो एक हितून म्हाका दिसता दोतोर पुरुषोत्तम काकोडकरा नांव आहा आमगेले जवाहरलाल नेहरूचें नांव आहा इंदिरा गांधी नांव आहा हें केलें म्हाका खबर ना कित्याक आनी एक दाखोवपाक हांव सोदितां हेच पद्दतीन BBCचें येयल्लें हेजो इल्ले 4-5 पेज्यो सारक्यो बरोवन हें कांय करूं ना तूं बरें. Speaker sir, I start my speech by paying respect to all the known and unknown Goans who immensely contributed to retain the identity of Goa by participating in the historic opinion poll campaign. And that's because sir, Dr. Jack Sikir, Purushottam Bab Kakodkar, Vasudev Bab Sarmalkar, चंद्रकांत बाब केणी शंकर बाब भंडारी एडवोकेट उदय बाब बेंब्रो प्राउड कुंकोळकार आमगेलो शाबुदाद देसाई उल्हास भुयांव एन शिवदास विजयबाई सरमळकर नुरुद्दीन मवानी वासुदेव बाब सलगांवकर रवी बाब नायक ना तो हिंगा विक्टोरिया फेर्नांडीस एडवोकेट Amrut Bab Kasar, Narsim Naik by Urminda Lima Letau, the lone woman in the first Legislative Assembly, Dr. Alvaro Loyola de Furtado, Teotun Pereira, former MLA Enio Pimenta, Dr. Vinayak Mayekar, Professor Armando Menezes, Sadanand Kenikar, Yashwant Desai, Luis Proth Barbosa, Speaker sir, and many others contributed to this historic opinion poll movement. Speaker sir, Poile Swatir, my salute to those who chose Don Pana and supported this anti-merger. Speaker sir, the then Congress government at the center did not think of any political benefit at that particular time when our central leaders gave opinion poll to Goa. The Congress government at the center at that time, Speaker sir, passed Goa Daman and Diu Opinion Poll Act in the Parliament in November 1966. Anik Rokhadej, Speaker sir, announced the opinion poll date as 16 January 1967. Speaker sir, at the time of liberation of Goa, Prime Minister Pandit Nehruji had promised that Goa would retain its distinct identity. Pun Speaker sir, kai karna lagun, however, there were attempts to merge Goa into Maharashtra.
by passing a bill in the state legislature at that time. This move, Speaker sir, amgele Goenkaran opposed kele, who firmly believed in retaining the identity of Goenkarpon of Goa. It was then Prime Minister Srimati Indira Gandhi ji who respected the sentiments of the proud Goans and agreed to the proposal put before her by Dr. Jack Sikher and Bab Purushottam Kakodkar. And हे कितें आसलें Speaker sir, to allow Goans to decide their own fate. त्या वेळार Speaker sir, the President of India gave his assent to the Goa Daman and Diu Opinion Poll Act on 16 December 1966. आणि जेन्ना हे पास जालें in both the houses of parliament, Speaker sir, 16 January 1967 was chosen to be the date of the opinion poll day. Speaker sir, याच दिसाक, on this day, 16 January 1967, the identity of Goa was retained with 81.77% voting जाल्लें. And Speaker sir, of the 3,88,392 votes casting their ballot, of which 1,72,191 votes were in favor of the anti-merger, म्हणजे आमकां merge जावपाक नाका, as against 1,38,170 votes in favor of the merger of Goa into Maharashtra. Speaker sir, Goa retained its identity with a margin of 34,021 votes. And Speaker sir, when the opinion poll jale, amka ek separate identity we got. It was because of opinion poll that we got the recognition of Konkani as the official language of Goa. Because of this opinion poll and inclusion, and it was included in the 8th schedule of the Constitution. Speaker sir, it was the opinion poll which also facilitated the statehood to Goa. Speaker sir, आज आमी सगळे आमकां आमदार म्हणटाय, कोण मुखेलमंत्री आहा, आमी आमदार आहाय, तुमी स्पीकर आहाय. Speaker sir, it is only because of this opinion poll. It is a matter of paramount importance, Speaker sir, that we commemorate this historic day with a state function. And Speaker sir, I don't want to politicize this. And I don't want to, I truly feel that this House should unanimously recommend that this government should take immediate steps to commemorate Asmitai this opinion poll day of Goa's as the official state function. एक state function जोरी तो आमी केले, कित्याक आज we would have been merged in Maharashtra. हुई ना हुई कोण पंच आसपाचो, कोण सरपंच आसपाचो, वो एक district आसपाची. It is because of this very fact. Speaker sir, आज we have to basically salute all these Goenkars who choose दोन पानां rejected ते गुलाबाचे फूल जे आहलें ते दोन पान select कोन गुलाबा फूल reject कोन आज आमी हिंगा हाय. जायते म्हाका दिसता हेजेर उलोयले. I only request, I will not speak much, but I will only request all of us, let us truly believe and act in the favor of Goa. Let us not politicize this. We are today, because what we are is because of the opinion poll. Absolutely, the people are looking at us. The sentiments of the people are with us. Statehood, yes, but if opinion poll was not been given, if the call was not been taken, if sacrifices at that time people would have not voted in favor of the non-merger, we would have not been here today. Goa would have, we would have been merged. You can imagine the feeling. The feeling is frightening. During the reorganization of states, if we were somewhere with Karnataka, with Maharashtra, this itself, Speaker sir, has given us a platform. Ami Goenkar म्हणून आज आख्खे जगभर आज फामाद आहे. हांव मागोतां सगल्या कडेन की let us all work. It is just
आमगेले जे फ्युचर जनरेशन आहे, the future generation today have to understand in the schools, this has to be celebrated. They have to know the sacrifices done by all our famous leaders. जावं दोतोर जॅक सिकेर, जावं दोतोर पुरुषोत्तम काकोडकर, जावं शाबू देसाई, जावं सगळे. म्हाका दिसता की हेजी याद आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. Today I hope that we have some better sense prevails in all of us. Let us not politicize this issue. With these few words, because I humbly request to all my colleagues here that let us support this resolution. Sir Carlos Ferreira. I already moved. It is moved. Moved. Speaker sir, एक सोवय जाल्या न्हिदपाक. हो हिंग बसोन न्हिदोता. आतां 5 मिनिटां होऊन न्हिदतालो आणि मागीर दोड धांपून हांव सांगता. Have you put resolution? Yes, it is put. He's already put. moved. Honorable member, it is already moved. हेच जाल्लें. 1967 पासून कितें उलयता? आदी भाशा Speaker sir, Carlos is on his button. How is he speaking? Carlos अरे line Ferreira. follow कर. Speaker sir, हे कितें line कितें cut करून जाता? हेच पयर करून Carlos गेल्लें. Ferreira. पॉइंट ऑफ ऑर्डर केसलो न्हिदोन आल्लो तो न्हिदलो आल्लो होय जालें आदी भाशा आमच्या ओपोजिशन लिडरान नाव व्हॉट इज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिझोल्युशन मांडला. स्वतंत्र गोंय 1961 जालें. 1967 ओपिनियन पोल आमी सुद्दां ओपिनियन पोला इन फेवर आशिल्ले. तूं फेवर आल्लो? हय आशिल्लो. आमी म्हणजे जी संस्थानां आशिल्लीं पळय दिगंबर कामत सांगतलो तुका जाय जाल्यार नाजाल्यार रोहन नांव विजय सांगतलो. विदीन द विसिनिटी ऑफ संस्थानां मोठो प्रचार जातालो ह्या हेचेर. तो विशय वेगळो. 1967 ते आज पर्यंत कितलीं वर्सां जालीं? हो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मागीर क्वेश्चन विचारता हांव पॉइंट ऑफ ऑर्डर. म्हाका दिसता पॉइंट ऑफ ऑर्डरा. स्पीकर सर हे पॉइंट ऑफ Honorable Minister. पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हॉट इज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर? आज पर्यंत कोणीच हो विशय सभागृहाक येवना, केन्नाच घालूं ना. आनी ताणें जी नांवां हांगा कितें कितें घाल्या पळय ताजेर हांव उलयना. कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक. पूण हे मनीस स्वातंत्र्याच्या चळवळींत आशिल्ले की ना तें आमच्या होम मिनिस्टरान पळोवपाक जाय. पॉइंट ऑफ ऑर्डर कितले जाल्ले मरे तितूंतल्यान? स्पीकर सर दिस इज द पॉइंट ऑफ Honorable ऑर्डर. Minister. तुजो मामा आशिल्लो, तुजो मामा मुखेलमंत्री हसनाका मातशें कंटिन्यू उलोवपा लाय. कळ म्हाका हें हांव सगळें. सामकें ऑथेंटीक हें करून उलयतां. तूं बस थंय. तुजो मामा आशिल्लो, तुजे दोनूय मामा आशिल्ले. Because sir, the point of order has to be on a specific law or violation. Let's move ahead. Within the rules of conduct. This is a speech he's giving. Point of order cannot be a speech. Okay. He is a very senior member. We don't require to tell him this. He is much more senior than me. आता मंत्री आसा म्हणून जर उलोवंक मेळना जाल्यार तूं आमदार जा आनी मागीर उलोवंक लागया. थंय मंत्री जावपाक कितले रावल्या? केदी व्हडली लायन आहा. तूं आमदार जा आनी मागीर उलोवया. खंयचा आयला रिझोल्युशनाचेर भाग Carlos Ferreira. म्हाका ताणें Honorable Speaker, काडून दाखोवचो आमदारा this is a very important resolution moved by our leader of opposition, Yuri Alimov. एक मिनिट एकूच मिनिट. अरे हे कितें स्पीकर सर? लेट हिम सिट. Goa's identity was at crossroads when we got liberation, and there were murmurs and demand for merging Goa as part of Maharashtra. And that is why, with lot of effort, with lot of struggle, by people like Dr. Zach Desikera, my neighbor in Panchim, and also efforts of Purushottam Kakodkar, who managed to convince Indira Gandhi to make sure that this law was brought so that opinion poll could be held. We managed to have an opinion poll. In my constituency of Aldona, there were 12,902 voters
of which 12,470 were polling. For merger were 4,700, while anti-merger was 7,609. If we are celebrating a first step where we get liberation, I think that we should also celebrate a day when we have retained our identity, because liberation was part one and identity is what is our character and why we stand here today. And I believe that those people who are standing here in this August House only because we got it, otherwise we probably would have ended up being a taluka of Maharashtra. And I think that I will appeal to all the members of the August House. There is no reason to oppose. We need not be shy. We can still proudly say what we are today is because of this 16th January opinion poll day. You will be able to demonstrate your love for Goa and your standing for Goa if you stand and vote along with us. I'm obliged to all the references made to all the people. I will not repeat the names which our leader of opposition has named. There are many others also, but I think it is enough to make this, that I support this resolution and appeal to all the members, please support in unison so we can have this across the board. This is not a political resolution. It is only for the sake of Goa. Shivarish Borkar. Let him complete and then issue. डिलीट कसो केलो म्हाका हां स्पीकर सर एकूच मिनट भितर राव आतां बाब सुदीन ढवळीकर कित्याक घुसपला कळना म्हाका एक स्पीकर सर आय रायज एक मिनट स्पीकर सर सगळ्यांची याद मातशी रिफ्रेश करपाक जाय म्हाका खूब जाण जे हांगा आमदार आसा हांव हांगा उबो रावलां टू सपोर्ट द रेजोल्युशन बट ऑल्सो टू रिमाइंड पीपल especially members of this house who were there in the last tenure. And Sudhin Dhavlikar was a minister with me. Dr. Pramod Sawant was the speaker of the Legislative Assembly. And Michael Lobo was wanting to be the minister, on the line to be the minister. We had three ministers. Rohan Khawta was my colleague. Speaker sir, एक याद करून दिता. कोंकणीन सांगता सारकें. हें ऑफिशियल फंक्शन आमी केल्लें. 16th January 2018 ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान तुज्या हें ऑफिशियल फंक्शन मडगांवां केल्लें फातोर्डा आनी आमी ऑफिशियल लँग्वेज ऑफिशियल यें ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून एक जागो घाल्लो आनी थंय तुजो मनोहर पर्रीकारान भाशण दिल्लें भाशण कितें दिल्लें की 16 जानेवारी 1967 गोवा रियली बिकेम इंडिपेंडंट म्हणून इंडिपेंडंट विथ इट्स ओन आयडेंटिटी हें भाशण पर्रीकाराचें हांव तुका वाचून दाखयतां स्पीकर सर एक याद करता हांव आय एम जस्ट एमेंडींग दीस थिंग बिकॉज युरी तेन्ना आमदार नाशिल्लो पूण हांगा जे आमदार आशिल्ले आनी सुदीन जेन्ना म्हणटा की आपल्या इतल्या वर्सां हें कांय आयकुना न्ही इट वॉज एन ऑफिशियल फंक्शन आनी तूं म्हजो कलीग आसलो यू कॅनॉट फॉरगेट तुका एमनेजिया कशी जाली हो विश्वजीत खंय गेलो तुजी चॅक करचें पडलें तुका अशी जर विसर पडटा 5-5 वर्सांची विसर पडूंक लागली तर तुका कितें तरी सडनली रॉंग तुजी वादी कसली ती कळना म्हाका गोवावादी काय महाराष्ट्रवादी ही स्पीकर सर एक मिनीट आतां हांव पर्रीकाराचें भाशण वाचतां द चीफ मिनिस्टर सेड इट इज द D-Day of the movement for independent Goa happened on January 16, 1967 and independence was complete with the identity for Goa. He added, our books of history are blank about the history of Goa. Opinion poll, for example, not anymore. In the coming year, there will be a committee of all stalwarts of the opinion poll, and there will be inclusion of the chapters that are now absent in the syllabus. The same will be done by 2019 latest, and it is my promise. He further said, there was a fear till 1967 whether Goa will be in Maharashtra or independent. That fear was over after opinion poll. Recalling his experience, Chief Minister Manohar Parrikar said, no caste, creed, religion or language became a barrier during the opinion poll. A board written in Marathi on the books in the plaque unveiled today showed that it was not a fight
of a region, but of all strata of society. Dr. Jack de Sequeira was the father of the opinion poll, and 38 leaders gave it a direction which MGP also supported. आता तो त्या MGP सुनील ढवळीकर आशिल्लो असो दिसता म्हाका. कळ्ळें तुका न्ही? हें पर्रीकाराचें हां भाशण हांव म्हजें न्ही. स्पीकर सर, डेप्युटी स्पीकर Michael Lobo, while speaking, Michael Lobo, hi, Speaker sir. It took 51 years for giving this status to the opinion poll. The war to keep Goa for Goans has begun from Salseth. Salseth gave us victory. He further said that Parrikar has become CM for this day. Lobo added, the capital city has to host the opinion poll day next year, and it has to be a bigger celebration. Before the 52nd opinion poll day, the statue of Dr. Jack de Sequeira is to come up at the assembly complex, and we will make sure we take the necessary resolutions. Lobo went on to say, all 40 MLAs have to come together, barring all political differences, for the demand of the statue. I trust that all will be together. The portraits of the stalwarts have come in the assembly too. Speaker sir, this function, Asmitai Dis, was organized by the Directorate of Official Language. Among those present were Chetan Achar, Ministers Vinod Palekar, Jayesh Salgaonkar, MLA Alina Saldana, MMC Chairperson, XYZ. Speaker sir, हांव कित्याक सांगता? हांवें सुरवात इतल्याच खातीर केलां. कित्याक for all the members who have been present in the last assembly, they should know that हे सरकारान opinion poll day हे officially organize केल्लो. तेन्ना स्पीकर आमचो मुखेलमंत्री आमचो स्पीकर आशिल्लो. मागीर तो मुखेलमंत्री जालो. मायकल गेलो मरे आतां वचचेच पडटा. एक एकले वतले लास्टाक टायम येतकर. स्पीकर सर, हो मुखेलमंत्री जातकर हाणें म्हाका काडलोच म्हणून हाका सावंतवाडी म्हणनासलो हांव सरकार. हाणें हे ओपिनियन पोल डे फंक्शन बंद केलें म्हणून ताका हांव सावंतवाडी सरकार म्हणून ताका बोवाळ मारपाक लागलो. हांव ओगी म्हणनासलो तो. हो सरकार सावंतवाडी सरकार कित्याक म्हणटालो? कित्याक सावंतवाडीच्यान मतां पडूंक नासलीं. 2 पानां गोंयचे जनतेन 2 पानांक मत मारलें. ह्या सरकारान आमकां 3 पानां केलीं. हो सरकार कॅटिस सरकार. ह्या सरकारान गोंयकारांक 3 पानां केल्लीं आहा. गोंयचे जनतेन 2 पानांक मारलें. तुमी 3 पानां करता ते गोंयचे जनतेक. स्पीकर सर, बाब युरीन सांगलां तें सारकें. देर वॉज अ स्कीम ऑफ लिंग्विस्टीक स्टेट्स. आज जर ही स्टेट म्हणून आमी जर आमची अस्मिताय राखून मत मारूंक नाशिल्लें जाल्यार आज कोंकणी खंय आसपाची न्ही. आज आमी एक तालुको आसपाचो, आमी एक धाकटो डिस्ट्रिक्ट आसपाचो. आनी आयक स्पीकर सर, त्या डिस्ट्रिक्टाचें नांव पसून गोंय म्हणून आसपाचें न्ही. रोहन खंवटो जो गोवा ब्रँड गोवा म्हणून खपयता इंटरनॅशनली इमर्जींग मार्केट्स तें सांगता ही वूड हॅव टू बी सेलिंग वन तालुका कॉल्ड गोवापुरी, नाजाल्यार आनी कितें तरी गोवा वाडी, कितें रे गोमंतवाडी अशें आसपाचें. सावंतवाडी तशी गोमंतवाडी आसपाची. आनी रोहन खंवटो वूड बी गोईंग टू स्पेन टू मार्केट गोमंतवाडी. नो, ही वूड हॅव बीन अ पंच इन वन येतें कितें तें पंचायत ऑफ पर्वरी. बिकॉज सर पंचायत आसपाची. सो एक हांव मागतां, आमी खंयच्याय पक्षाचे आसूं आनी आज BJPन मॅक्झिमम इम्पोर्ट आहात. हे तकलेन दवरात. प्रमोद सावंतान तकलेन दवरूंक जाय की आज BJP नाच. सगळे काँग्रेसीन आयिल्ले जे ओपिनियन पोलाचेर दाखोवन जिकिल्ले आहा ते 90% लोक तुमचे बरोबर आहा. तांचे काळजान भितर तांकां खबर आहा ते सरपंच पसून जावपाचे न्ही ते जर ओपिनियन पोल जावंक नाशिल्लो जाल्यार. सुदीन ढवळीकार कितेंय सांगू, हांव तुका सांगता सुदीन ढवळीकार एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर उरपाचो. निवडून केन्ना येवपाचो ती. तो आतां गोंय म्हणून निवडून आयलो तो, कितें थंय थोड्या लोकांक तकली आहा म्हणून. हो निवडून येवपाची खबरच चड. बरो क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर जावपाचो. स्पीकर सर, बेल मारनाका. हे इश्यूचे बेल मारनाका. वील डू अ वॉकआउट. कीप दीस इन मायंड. whoever opposes this will come to your constituencies, will expose you to be anti-Goan. तू एक तकलेन दवरे. नेक्स्ट इलेक्शन विल फायट ऑन दीस इशू. ओपिनियन पोलाक रिकॉग्नायज कर म्हणून आमी झगडूंक जाय? कित्या खातीर? कोणाचो बापायचो फातो? अरे आमी उलयतात एक सभाघरान बिकॉज ऑफ कोंकणी, बिकॉज ऑफ ओपिनियन पोल. आज ओपिनियन पोल जर नाशिल्लो
जाल्यार हें हावज आसपाचें न्ही, ह्या हावजान हांव उलोवपाचो न्ही. हें तकलेन दवरा स्पिकर सर. कोणाचें लाडोवंक जायना. सर हांकां 60 वर्सां लागली हे सांगपाक. 60 न्ही, गेली 60 तूं येवंक वर्सां ना. हे सांगूंक शकना. स्पिकर सर 2018 60 वर्सां. आयक 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 तुका तुका विसर पडल्या. तो दोतोर ताची तकली सारकी आहा. तो मुद्दाम येवंक ना तेन्ना. 2018 जेन्ना आमी केल्लें तेन्ना हो येवंक ना. हाका खबर आशिल्ली दिसता हो मुखेलमंत्री जातलो आनी गोंयकारांक 3 पानां करतलो म्हणून. हाका खबर नाशिल्ली. हो ओगी हो आमचे बरोबर सपोर्टाक आसलो. आमी पर्रीकरान सांगलें गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. हो आमचे बरोबर लायनीन आसलो थंय उबो नाशिल्लो. कितें उलयता तूं? कांय उलोव नाका. ओगी राव त्यो खबऱ्यो आमकां सांगनाका. स्पिकर सर हांव कोण पिसो एंडो न्ही हांगा उलयता तो. आनी एक तकलेन सांगता स्पिकर सर, ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटाक समन द फेलो इन द हावस हियर, अदरवायज पर्रीकार इज अ लायर. He has announced that this was an official function. Who spent that money? I didn't spend that money. It was in my constituency. I didn't spend a rupee. Who spent that money? There were so many people. It was in Ravindra Bhavan. Check करचें दिगंबर कामतीन रवींद्र भवनाचें बुकिंग कोणे केल्लें तें. Whether it was by official language department or whom. Check करा मरे. It is 16 January 2018. हांव सांगता तुका. I am supporting this resolution because they are saying let's renew our pledge to गोंयकारपण. But not that it has not happened. तुमकां जाय तेन्ना तुमकां जर फाल्यां असले आमचे असले लोक गरज पडले आनी तुमच्या डाम करून कितें कोसळ्ळें, तुमी ओपिनियन पोल न्ही गोंयचें नांव पसून बदलुया म्हणटले. कितें रे गोवा आहा तें गोंय करुया म्हणटले. स्पिकर सर हे अशें पॉलिटिकल ऑपॉर्च्युनिजमान आपली आयडेंटिटी विकूं नाकात. मायकल लोबोन आज उलोवचें पडटलें. ताका खरी टेस्ट ती. ताणें व्हडल्यो खबऱ्यो उलयल्या. रोहन नाशिल्लो तेन्ना, नाजाल्यार रोहनाचें काडपाचो हांव. ना रोहन आउट ऑफ पळय तो सारको आउट ऑफ स्टेशन केन्ना वचप तो झाडा आसता. स्पिकर सर म्हणून एक तकलेन दवर. हो हें जें सगळ्यांनी उलयलां एवरीबडी इज अकाउंटेबल. स्पिकर सर एक नेहरूचें आज खूब जाणांक हे चड करून रुलींग पार्टीक नेहरूची एलर्जी आहा. नेरून अशें म्हणलां आनी ताणें बरयलां, I see that some people are laying great stress on the merger of Goa with Maharashtra. I think this is very wrong and foolish of them. Sudhi Naik, it was very foolish of your party. Speaker, I have said that the future of Goa will be decided by the people of Goa. This does not mean that soon after liberation we should consider the merger of Goa with Maharashtra. For the present, it is essential that Goa should remain a union territory and settle down. And that's a point decision at the time of talking in terms of Reginald Vada, Reginald Rao, tu osnaga, tu Rao inga. Speaker sir, NUP man tumna allo, to tajo amdar allo. Takai ami honor kello. Ami je disa sogri family, Erasmus Siker, Jack Siker, Ravindra Kayakar, Chandrakant Keni, Shankar Bandari, विजयबाई सरमळकर, अनंत नरसिंह नायक सगळ्यांची नांवां घेवंक जाता म्हज्यान. ती नांवां म्हाका घेवपाची ना. म्हज्या रक्तान आहा हें आनी हांचें जर रगत चेंज जालां ताणें चॅक करचें. जे कोण उलयतात की आमी हे म्हणून देसाय म्हणून, शाबू देसाय कोण विसरूंक शकना. शाबू देसायची ज्योत ताचे खातीर मतां 2 पानां जिखूंकूय पावलां. नोबडी कॅन फॉरगेट दॅट. जे आज समाज आहा मराठा समाज तांणी आदार केल्लो आहा. कोण खंयच्याच जातीचेर आनी कित्याचेर हें ना. सगळ्या जातीच्या लोकांनी सगळ्यांनी जे कोण एकनिश्ट आसले गोंयकारपण राखपा खातीर दे वोटेड इन द ओनली रिफरंडम इन इंडियाज हिस्ट्री. दिवचल आणि 70 तालुक्यातले लोक असले फक्त हांव म्हणीत ना स्पिकर सर. ऑन द कॉन्ट्ररी हांव म्हणटा जंय मायनॉरिटी मतां पडल्या तांकां चड वालोर दिवपाचो. कित्याक थंय सगळेच लोक कोंत्र आसले. इतलें आसून म्हजो मामा म्हणटा तो म्हाड्डोळा हें करपी गोविंद गावडे खबर आहा. सगळे वोट कोणाक मारिल्ले, सगळे फुलाकूच आशिल्ले थंय. म्हजो मामा एकलोच आसलो थंय सांगपी की आमी कोंकणी म्हणून. आनी आज ती कोंकणी वयर पावल्या. आज पुंडलीक नायकान वयर व्हेल्ली आहा. ती कित्याक व्हेल्या? बहुजन समाजान कोंकणी हातान घेतल्या. कित्याक घेतल्या ती? कित्याक तसो विचार थंय आयिल्लो आनी तो फुडें गेलो म्हणून. स्पिकर सर एक तकलेन धरा की आज गोंयान फूट घालपाक ट्राय करूं नाकात. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन पयलीं उलोवपाचो आसलो. सोपयता तो अशें उलोवन सोपयता सगळे. आमी उलयता ते आयक तरी न्ही पयलीं. अरे राव रे
बाकीच्या उलोवन सोंपोनी न्ही स्पीकर सर हो दुसऱ्याचे आयकुचे अर्दी पयलीं फूट काळजी पयलीं घालपाक लागला ताळ्याक करता आपूण. तो हेजेर राजकारण स्वता आपूण करपाक लागला हाजे हो 3 पानां युरीक थंयच सांडून आपूण लिडर जातलो जिखल्या ते 2 पानां ते भिवू नाका तूं आमी आमचें कांय ना हांव खंय कोणाचें जावंक शकना पूण एक काल तुका काल सांगता. हाडलो ते तो रोहन कोदेलकर 2 आहा थिंग ते चोय सारकें ते आमी पळयता हा ते चाय सारकी मार नो क्रॉस टॉक ऑपोजिशन लीडर स्पीकर सर त्या भितर स्पीकर सर हांव सीएमा कडेन पयलीं उलोवंक सोदी आनी विचारूंक सोदी तुज्या हाजेर विचार कितें आहा काय म्हणून हें रिजोल्युशन मूव केलां आनी आयलां म्हणून आय एम नॉट अ मुवर ऑफ दीस रिजोल्युशन बट आय वॉन्टेड टू आस्क हीज व्यू बाबा हें कितें जातलें काय म्हणून इट वूड हॅव बीन हीज ग्रेट बीग हार्ट इफ यू हॅड जस्ट एक्सेप्टेड दॅट रिजोल्युशन कांय वायट जावपाचें न्ही कित्याक ताजेच गुरून मनोहर पर्रीकार तो ताजो गुरू म्हणटा ताणें ऑफिशियल लँग्वेज ऑलरेडी ऑफिशियली केल्लें आहा ताका मायकल लोबो प्रेझेंट आहा नाजाल्यार मायकल लोबोन सांगचें की हांव उलयत ती फट नाजाल्यार मायकल लोबोन रिजायन जावचें एक बरी गजाल आसा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान मनोहर पर्रीकारानूच हे अस्मिताय दिन मनोवपाक सुरवात केला हे विजय सरदेसाईच सांगता बरी गजाल आसा मरे आतां तूं जे आसा पळय आतां उलोवन सगळें सोंपयता ते खरें तुवें युरीक उलोवंक जाय कितें धरून वर्सां तुज्या सरकारान काय करूंक ना म्हणून सर एक मिनीट विजय सरदेसाई प्लीज वाइंड अप मुखेलमंत्र्याक जर कितें हांवें दवरूंक जाय मागीर काडपाक जाल्यार दवरता हांव मागीर काडून दवरूं अरे स्पीकर सर एक तकलेन दवर मागीर जर काडून दवरलें जाल्यार तुमचे एकल्याचेर काडटा हांव मागीर आतां बसता पूण आय पार्टिसिपेट यू गिव अ रुलींग ऑन दिस आय कॅन स्पीक अगेन That is why I told you to speak later. Please give a ruling या रेजोल्युशनाचेर कितलो वेळ उलयतले that going to the wishes of the leader of the house going to the wishes no एक minute इस बोरुलेया speaker sir there are rules for this house हाऊसाक rules कितें आहा अरे कितली वरां ruler the leader of the house is suggesting what is suggesting की सगळें उलोवन सोंपोव नाका थोडें मागीर दवर हांव आतांच बसतां थोडें मागीर दवरतां आनी आय एम टेलिंग यू टू गिव मी अ रुलींग की हांव मागीर परतो उलयतलो म्हणून आयक No, please convert. आयक रे अरे डायरेक्शन तुका करना ते मंत्री ते डायरेक्शन दिलें सगळें उलय म्हणून सांग साऱ्याक आयकता रावला काबरालाक सांगा मंत्री करता म्हणून काबरालाक मारला साऱ्याक ताका खबर आसूंक जाय काबराल उलयतालो बॉब मारतालो कितें जालें साऱ्याक मारलो कित्याक मारलो कळपा येता तेका सांग अस्मिताय दिसाचेर उलोवपाक जाय तेच उलय म्हणून आमी पळय आमकां अस्मितायेचें जर लिसांवां प्रमोद सावंता कडच्यान घेवची पडलीं जाल्यार हांव तुका कट्टेन नाक बुडोवन जीव दिवपी हें तकलेन सांगता हांव म्हाका अस्मितायेची लिसांवां जर तूं दिवपाक लागलो अस्मितायेची आयडेंटिटीची अरे हांव खंयच्यान आयला तर हांव खंयच्यान आयला तें तूं म्हाका तर लिसांवां दिवपाक लागलो म्हाका लिसांवां दिवपाक गरज नाही हें ऑफिशियल फंक्शन जाल्लें म्हजे खातीर अरे तकलेन दवर तेच सांगलें तर तुका हांवें तुम्ही तें अशें तुमकां सांगता तुमच्या सरकाराक केन्ना याद तुवें बंद कित्याक केलें कोणी तुवें 19 बंद कित्याक केलें पर्रीकारान केल्लें फंक्शन उल्हास आमी बंद कित्याक केलें उल्हास 19 20 21 22 23 24 5 वर्सां जालीं 6 वर्सां जालीं मरे 6 वर्सांत 2 वर्सां कोवीड गेली याद करूंक ना कधी याद करूंक ना तुवें याद करपाची रोहन खंवटो कितें करतालो मायकल लोबो कितें करतालो मायकल लोबो फुटून त्या सायडीन आयलो कितें करतालो जे स्पीकर सर तांचे बरोबर आसा तांकां याद जावंक जाय आशिल्ली आनी याद जर जायना जाल्यार ही सिलेक्टीव एमनेजिया जी सुदीन ढवळीकाराक जाल्या ती सगळ्यांक दुयेंस जावंक शकता The house is adjourned till 4:30. Honorable Speaker,